पिकेन पेडे हणजुणा हांगा काल मध्यान राती एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो। म्हापशा उजो पालोवपी दळाक मातसो कळाव जाल्ल्यान ते थळार पावता म्हणसर लागिल्ल्या उज्यान कपड्याच्या दुकाना सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो। व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। कोणे तरी मुद्दाम उजो लायिल्ल्याचो थळाव्यांक दुबाव। हांगा एक कपड्याचे शॉप आसले, तेका उजो लागलेलो आसा आणि अंदाजे 3 ते 4 हेच्या मदीं हो सकाळी फुडें उजो लागला। आता एक्झॅक्ट खबर ना। पुलीस हांगा स्पॉटार पावलेले आसा आणि फायर ब्रिगेडीक मातसो हांगा येवपाक टायम लागलो की म्हापसाचे दिसता बिजी आसले, पिल्लांनीसून येवपाचो आनी मातसो तांकां वेळ लागलो आणि कपड्याचे शॉप आसले कारणान इतको फास्ट उजो तो हे घेतलो की ते पावच्या पयलीं टोटल काबार जाल्ले। आणि ते कपड्याच्या शॉपाचे जो ओनर आहा तेंची एक बायको उबी आसली थंयसर डिओ, ती काबार जाल्या भितून। आणि ती ओनर जी आहा ती खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्लेले आसा आणि ह्या दिसांनी ते हॉलिडे आसलेले सायडीचे ते नेबर 2-3 घरां ते हांगासर मागीर भोंवपाक गेल्यात आणि ऑल्दो आतां सगळ्यांक डावट मारता की हे कोण नासतना असो शॉर्ट सर्किट जावंक शकना हे लोक म्हणटात की कोणी तरी मुद्दम केला दिसता। आता पळयतात आतां CCTV फुटेज आतां सायडीचे कोणाची हॉटेल आहा तेंचे आतां चॅक करतले आतां पुलीस हांगासर येवन स्पॉटार पावलेले आसा आणि फायर ब्रिगेड जाता तितकेन ट्राय केले पालोवपाक। कपड्याचे आसले सगळे टोटल लॉस जाला आणि ओनर काय अजून पावंक ना आणि तेंचे जे कजन आसले ते आतां सांगताले मोरलेस 20 लॅक्साची कितें तरी लॉस आहा म्हण।